रगाडा न्हंयचे ड्रेजिंग हे रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करतल्या लॉबीचे भरीक म्हूण हायकोर्टाक दाट दुबाव. हो दुबावीत वेव्हार स्वता खंडपीठानूच सरकाराच्या नजरेक हाडून दिलो. इतल्यार पुलीस केस बंद करूंक सोदतालो तो सरकार सादूर जालो. कोर्टा मुखार आशिल्ले डॉक्युमेंट पळयल्यार आदल्या सरपंचाचो इंट्रेस्ट दिसता. ताणेंच रगाडा न्हंयचे ड्रेजिंगाचो प्रस्ताव WRDक दिल्लो आनी ते प्रमाण ड्रेजिंग जालें. ड्रेजिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्ल्यान ड्रेजिंग मटेरियलाचे येरादारीक त्याच सरपंचाचे 11 ट्रक चलताले. असो दुबावीत वेव्हार दिसता आसतना पुलीस केस क्लोज कशी काय करतात म्हूण हायकोर्टान सरकाराचेर दोळे मोठे केले. प्रकरण सरकार आनी पुलिसाच्या आंगार येता ते पळोवन एजीन प्रसंग सांबाळून व्हरपाचो यत्न केलो तो असो. न्हंयचे ड्रेजिंगाची गरज नाशिल्ली अशे तरेचो गैरसमज कोर्टा मुखार तयार जालो. मात ड्रेजिंगाची गरज आशिल्ली. अरिश्ट वेवस्थापन समितीचे शिफारसी उपरांतूच तें हातांत घेतिल्लें. ह्या सगळ्या गजालींनी आदल्या सरपंचाचेर दुबाव घेवंक वाव आसा. चवकशी जावंक जाय. ह्या प्रकरणात कुळेचे पुलीस चवकशी करतले. कुळेचे पुलीस सांगे JFC मुखार केशीचे क्लोजर रिपोर्टाक वच्चे ना, सुदारीत एफिडेव्हिट घालतले. एजीचो पवित्रो पळोवन हायकोर्टान केस 16 जानेराक दवरल्या आनी तो मेरेन कुळे पुलिसांक तपास खंय पावला ताचो रिपोर्ट दिवंक लायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.